प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 विसवूर वोड 7 ते 9 पर्यंत। लूक चॅप्टर 9 वर्सेस 7 to 9। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हेरोद उपराजा घडटालें तितलें आयकोन घुस्पलो, कित्याक कांय जाणां जिवांव मेल्ल्यांतलो जिवोवन जाला अशें म्हणत, दुसरी कोण एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत, तरी हेर कोण आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत। पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जिवांव ताचे शीस हांवें तर कापले, जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर? आनी ताका कशा पळोवंक तो आशेतालो। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन हेरोद पातशायचो घुस्पाक गोंडोल जाता। आनी वो घुस्पाक गोंडोल कित्याक जालो काय? आमी कितें घडलें हाचे पयलीं ती सजमणी मेळपाक आमकां एकदम गरजेची। जुआन बातिस्त जो जेजूचो बापूल भाव आसलो, तो आतां देवाचें उतर परगट करतालो, तो लोकांक तयार करतालो की जेजू आतां तांकां शिकयतलो म्हणून, देवाचें राज लागीं पावलां म्हणून। तो आतां लोकांक आपणाचे पातकांचे बोगसणें मेळपाक तांकां आतां देवाचें उतर शिकयतालो, तो ओराण्यान शिकयतालो आनी लोक ताच्या फाटल्यान वचोन आतां आपल्या पातकांचे बोगसणें घेवन आतां बातिज्म घेतालीं। बातिज कसलो? पातकांच्या बोगसण्याचो बातिज। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ओराण्यान हेरोद पातशाय जोआन बातिज शिकयता, तो आतां जाणो की हेरोद पातशाय आपलें जिवीत सारके भाशेन जियेना। ताणें आपल्या भावाच्या बायले हेरोदियासा बरोबर संबंद दवरला। एक तर तो काजारी, एक तर तो जुद्यो, आनी आतां तो राजा। पूण राजा म्हणून ताच्यान जाय भाशेन करूंक जायना। म्हणटच जोआन बातिस्त हेरोद पातशाक सांगता, जें तूं कोत्ताय तें सारकें न्हय। तूं आतां तुज्या भावाचे बायले बरोबर संबंद दवरला आनी तिचे बरोबर तूं पालासीन रावताय, हें सारकें न्हय। भाव भयणीनो, कितलो लोक आयज इगर्जेन जे लिडर आहात कितें सारकें ना, कोण सांगतलो अशें? आमी बिश्टें आमी शर्माव दिता, बेश्टें सांगता, पूण कोण वेतलो आनी सांगतलो की तूं जियेताय तें सारकें न्हय? आमी सगल्यांक सांगता, पूण आमी कोणाक आपूण ताका आमकां कळत जाल्यार आमी ताका सांगूंक आमी भियेता, कित्याक आमकां नाका कोणाच्या वाटेन वचपाक। पूण जोआन बातिस्तान कितें केलें? ताणें हेरोद पातशायक म्हणलें, हेरोद पातशाय, तूं जें कोत्ताय तें सारकें न्हय। तूं तुज्या भावाच्या बायले बरोबर संबंद दवरताय, तिचे बरोबर रावताय पालासीन, हें सारकें न्हय। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना एक पातशाय, एक राजा अशें आयकता, तो कितें करतलो? तो आतां जोआन बातिस्ताक बणकणीन घालता। हेरोदियास जी फिलिपाची बायल आसा, ती आतां जोआन बातिस्ताक जिवेशी मारूंक सोदता, पूण हेरोद पातशाय ताका कांय करूंक सोदिना, कित्याक ताजें आयकोन तो आतां ताजें उतर आयकोंक सोदता। पूण एके भाशेन तो आतां जें जोआन बातिस्तान सांगलां की तो संबंद तुटोंक जाय म्हणून, तें करूंक तयार ना। आनी शेकी एक दीस कितें घडटा? हेरोद पातशाच्या जल्माच्या दिसा जेन्ना हेरोदियासाची धूव नाचता, ती आतां हेरोद पातशाय इतलो खुशाल जाता तिचें नाचप पळोवन की तो म्हणटा तिका, हांव तुका जाय तें दिता। आनी ती म्हणटा, म्हाका जोआन बातिस्ताचो शीस जाय, ताका कापून उडोवंक जाय। आनी तो एका मनशाक धाडटा आनी जोआन बातिस्ताचें शीस काडटा आनी जोआन बातिस्त मरता। तेजे उपरांत जेजू आतां देवाचें उतर परगट करूंक लागता, तो आतां देवाचें उतर शिकोवंक लागता। आनी जेन्ना जेजू शिकयता आनी अजामां जाता, मिलाग्री जाता, ताजें नांव सगळे कडेन पावता, हेरोद पातशाय ताचे भितर ताजें तें पातक आहा म्हणून तो आतां आयकता की हो एक प्रवादी येयला, एक जोआन बातिस्त परतून जिवंत जाला, एक बरो मनीस आतां परतून आतां शिकयता। पूण भाव भयणीनो, हेरोद पातशाय आतां चिंता की ताणें आतां जोआन बातिस्ताक मारला जाल्यार
हो जो आता शिकयता म्हणटा तो जेजू आता काम करतालो, जेजू आता शिकयतालो, जेजू आता मिलाग्री करतालो, जो बातीस करिनासलो. पूण जे आयकॉन आता हेरोद पादशाह सोजमता की जॉन बातीस पुनरुज्जीवन जाला आनी तो आता ही सगळी अजामां करतात. म्हणटच हे आयचे शेवटमान आमकां कळोन येता जेन्ना आमी कितें पातक करता, आमी जेन्ना पातक करता आमकां जाय आमच्या पातकांचे भोगसणे देवा कडसून मागपाक, आमच्या पातकांची चूक धरून आमचे जिवीत बदलपाक. हेरोद पादशान कितें केलें भाव भयणीनो, ताणें आपलें जिवीत बदलच्या सुवातेक त्या हेरोदासाक आपल्या घरा धाडच्या सुवातेक ताणें तिचे बरोबर संबंध दवरलो आनी जॉन बातिस्ताक बंडखोणीत घातलो. आनी शेकी आमी जाणो त्या हेरोदासाचे उतर आयकून ताचो जीव काडलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर परगट जाता, आमी सदांकाल देवाचें दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, आमकां गरज फकत आयकून तें बिश्टें आमी आयकलां म्हणून आमकां कांय फायदो जावचो ना. आमच्या जिवितान कसलें पातक हा जाल्यार, आमच्या जिवितान आमचें जिवीत सारकें ना जाल्यार आमकां गरज देवाचें भोगसणें मागपाक. ना तर भाव भयणीनो सैतान पत्तून आमच्या कानान ताळणी घालतलो, आमचेर आड येतलो, आमकां शांती मेळची ना. आनी आमी सोजमतले की देव आमकां खास घालता, पूण देव आमकां खास घालिना. देवान आपली खास जेजूचेर घातली. देखून भाव भयणीनो आमच्या पातकांचे भोगसणे आमी आयज मागुया देवा कडेन. आयज आमचें जिवीत बदलूंक आमी सुरवात करुया. खरेपणी देवाचें उतर आमी सत मानून त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक सुरवात करुया. आनी हो सैतान जो येयला आमकां टाळणी करून त्रास करपाक, ताका आमी वाशिमोर भायर सरपाक आमी आयज हुकूम दिवया. आनी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत, खरेपणी एक बरें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक वेल्याक हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.